देवाक स्तुती, देवाक महिमा. तो सदां आमच्या भितर आसा आनी ताचें जिवीत आमच्या भितर आसा आनी आमी तेजें जिवीत घेवन चलता हर एक दिसा, हर एका वेळार. आमेन. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Thank you, Abba Father. Praise you, Abba Father. Love you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. Praise you, Holy Spirit. Love you, Holy Spirit. Oh, hallelujah, Jesus. या सोबीत दिसापासून, या सोबीत वेळापासून आणि या सोबीत म्हज्या भाव भयणां तुका दिनवासता म्हज्या देवा, कित्याक तुवें आमकां सांबाळलाय, राखलाय आणि परतून आमकां एकठांय केलाय तुज्या दरबारान. आनी तूं सिंहासनार बसलाय आनी तुज्या भुरग्यांक तूं पळयताय म्हज्या दोनया. तुजी वाखाणी करतना, तुजें उतर आयकतना हीच तुजी खुशी आसा, हीच तुजी खुशी आसा. कित्याक तुज्या दरबारान सामर्थ्य आसा, तुज्या दरबारान शांती आसा, तुज्या दरबारान मोग आसा. तुका दिन वाजता म्हज्या देवा, कित्याक तुवें म्हाका चूज केला ह्या तुज्या दरबारा पासत. तुका दिन वाजता तुवें आमकां जोण एकल्याक चूज केलाय तुज्या राज्या पासत म्हणून. ह्या वेळार तुका वाखाणटा, दिन वाजता, स्तुती तुजी गायता. O hallelujah, obrasinta la bashikatro otra masekera ba libranta la matro otra masiketra lande gloria महिमा हर एका जीवा पासत, हर एका रचने पासत तुका वाखाणटा म्हज्या देवा. हर एका रचने पासत तुका वाखाणटा. पयली जोआची चीट अध्याय 3 आनी 9, 10 ओळ आमकां सांगता, जो कोण देवा थावन जल्मला तो पातक करिना, कित्याक देवाची जीण ताचे सवे आसा. देवाचो जल्मला देखून ताच्यान पातक करूं नजो. देवाची भुरगीं आनी देवसराची भुरगीं हाचेर वळखूंक येतात. जो कोण प्रामाणीकपणान जियेना वा आपल्या भावांचो मोग करिना तो देवाचो न्हय. मोगाच्या भाव भयणांनो, देवाचें उतर आमकां कितें सांगता, जो देवा थावन जल्मला तो केन्नाच पातक करिना, कित्याक देवाची जीण ताचे सवे आसा आनी तो देवाचो जल्मला देखून ताका पातक करूं नजो. कित्याक हाचे वरसूनच वळखोंक येता की देवाची भुरगीं आनी देवसराची भुरगीं. मोगाच्यानो, पयलें आमचें जिवीत पातकां नासलें, वायटां नासलें, पूण ज्या वेळार देवाची वळख आमकां मेवळी आनी आमी आमचें जिवीत बदल्लें, तो सामर्थ्यशाली राजा आमच्या जिवितान येयलो आनी आमकां एक नवें जिवीत ताणें दिलें. कित्याक आमी डिक्लेअर करता जेजू क्रिस्ता भितर आमी एक नवी रचना आसा. आदलें तें सगळें गेलें, वायट तें सगळें गेलें, पातक तें सगळें गेलें. आतां आमी देवाची भुरगीं आसा. कित्याक ज्या वेळार आमी देवा भितर आसा, देवाची जीण घेवन चलता, त्या वेळार आमी पातकाक फाट करता, आमी पातकाक फाट करता आनी बरें तेंच करता. प्रामाणीकपणान देवाची स्तुती करता, देवाची भक्ती करता, एकामेकाचो मोग करता आनी त्या देखून आमी देवाची भुरगीं म्हणून ओळखली वयता. देखून आमच्या जिवितान हर एका वायटाक पातकाक पाठ करुया आनी देवाची भुरगीं जावया. कित्याक देवान आमकां आपली भुरगीं म्हणून आपयल्या.
आयल्या तुझी सामकी आमच्या काळजांनी भरून आयल्या तुझी सामकी आमच्या काळजांनी भरून दुनिया तुझी सेवा करून आमकां वावरूंक दिवूरबा दुनिया तुझी सेवा करून आमकां वावरूंक दिवूरबा आयल्या तुझी सामकां आमच्या काळजांनी दिवूरबा आयल्या तुझी सामकां आमच्या काळजांनी भरपूरबा दुनिया तुझी सेवा करून आमकां वावरूंक दिवूरबा 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 ओय दुनिया तुझी सेवा करून आमकां वावरूंक दिवूरबा ओ brasenda la basheria ओ hallelujah maseria la 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 ira संसार वो जागो जावच्या क्रिस्ता सेवेन वांटो घेवच्या संसार वो जागो जावच्या क्रिस्ता सेवेन वांटो घेवच्या कुरपेचो पास आमचेर शिपय ह्या शिसांताय तुज्या चाकरांत कुरपेचो पास आमचेर शिपय ह्या शिसांताय तुज्या चाकरांत हालेलुया प्रेज द लॉर्ड. देवाक आर्गां, देवाक दिनवास, देवाक स्तुती, देवाक महिमा. तो सदा काळचो देव आसा. तुज्या आनी म्हज्या जिवितांत तो काम करता. तुज्या आनी म्हज्या जिवितांत तो काम करता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ताचे संपूर्ण काळीचे जिवीत आमच्या जिविता भितर आसा. आमेन. आनी आमी तें जिवीत घेवन चलता हर एक दिसा, हर एका वेळार. आयज खूब गरजेचें आसा बाबा संवसार जागो जावप. कित्याक संवसार आसूनय न्हिदला. तेका खबर ना जेजू क्रिस्त येवचो जाला तो. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. तेका खबर ना जेजू क्रिस्त येवचो जाला तो. आमेन. आजचे देवाचे भितर घेयात खेरीज भाशेन जुवांवाचो 14वो अवेसूर. आनी पयली वयता वाचया. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 1. देवाचे उतर पळयात कितें सांगता तें. तुमचे काळीज उचांबर जावंक दिवनाका. जसो तुमी देवाचेर विश्वास दवरतात तसो म्हजेर पासून दवरात. दुसरी लायन. म्हज्या बापाच्या घरांत पुष्कळ स्वाद आसात आनी अशें न्हय आसलें जाल्यार हांव तुमकां स्वाद तयार करूंक येता म्हूण सांगतलो आसलो. आनी वचून तुमकां स्वाद तयार केल्या उपरांत हांव नव्यान येतलो आनी तुमकां म्हजेशी व्हरतलो. अशें जंय हांव आसा थंय तुमी आसतले. चवथी लायन म्हणटा. आनी जंय हांव वेता
ती वाट तुम्ही जाणार. इम्पॉर्टंट आजचे देवाचे उतर. देवाचे उतर कितें म्हणटा, आनी जंय हांव वेता ती वाट तुम्ही जाणार. जेजू ख्रिस्त कितें म्हणटा, जंय हांव वेता ती वाट तुम्ही जाणार. जंय हांव वेता ती वाट तुम्ही जाणार. 5वी लायन पळयात कितें म्हणटा ती. तोमासान ताका म्हटलें, सायबा तूं खंय वयताय तें आमी नकळो, तर वाट कशी जाणा जातल्या. कितें म्हणटा, सायबा तूं खंय वयताय तें आमी नकळो, तर वाट कशी जाणा जातल्या. 6वी लायन म्हणटा, जेजून ताका जाप दीत म्हटलें, वाट, सत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचना बगर म्हजे वरवीं. प्रेज द लॉर्ड. देवाचें उतर कितें म्हणटा, कोणूच बापाशी वचना बगर म्हजे वरवीं. प्रेज द लॉर्ड. पळयात बाबा, देवाचें उतर आमी जायते फावटी हें वाचला, जायते फावटी आमी उलयला. जेजू वाट, सत आनी जिवीत. जेजू वाट, सत आनी जिवीत. आमकां इजी दिसता, आमच्या गाडयेचेर आमी लायता आनी म्हणटा जेजू वाट, सत आनी जिवीत. आमच्या टी-शर्टाचेरूय आसा जेजू वाट, सत जिवीत. म्हणजे उतरानूय पासून येता जेजू वाट, सत आनी जिवीत. पूण हे सगळें जाणा आसून आमच्या कारीचेर, आमच्या टी-शर्टाचेर, आमच्या घराचेर, आमच्या वेगवेगळ्या वस्तूचेर हें उतर लायलेलें आसा, जेजू वाट, सत आनी जिवीत. तरी पासून जी वाट आसा त्या वाटेन आमी चलना. तरी पासून जे सत आसा ते सताचो आमी स्विकार करना. तरी पासून आमकां देवाची उतरां फकत बरी दिसतात, एट्रॅक्ट करतली दिसतात. वा कोणी तरी आमकां म्हणूंक जाय, वाव कितें देवाची उतर लायलाय, बरें देवाची उतर लायलाय, बेश्टांतले बेश्ट देवाची उतर लायलाय, बेश्टांतले बेश्ट. आमच्या घराचेर आमी लायता, आमच्या पाटयेचेर आमी लायता, आमच्या टी-शर्टाचेर आमी लायता. जॉन चॅप्टर 14:6 कोटेशन पासून लायता. आमच्या उतरानूय पासून आसा जेजू वाट, सत आनी जिवीत. पूण खरेंच हें उतर आमच्या जिवितान पुरें जालां, आनी खरेंच हें उतर घेवन आयज आमी चलता, वा खरेंच आमी हें उतर घेवन आमी चल्ल्या. जेजूक म्हणटा जेजू वाट, सत आनी जिवीत. प्रेज द लॉर्ड. तेच्या उपरांतची लायन खूब इम्पॉर्टंट आसा, कोणूच बापाशी वचना बगर म्हजे वरवीं. कोणूच बापाशी वचना बगर म्हजे वरवीं. सो जेजूच आसा ती वाट. आनी आयज जेजू आसतना आनी आमी वेगवेगळ्यो वाट्यो स्विकारल्या, वेगवेगळ्यो वाट्यो मनशांनी आपणायल्या. पूण जी वाट बापा लागीं वयता, जी वाट सर्गीच्या राज्यान वयता, ती वाट धरनात. मागीर कशी आमी वयताले? जस्ट एग्जाम्पल घेयात. म्हाका हिंगासून खंयच्या तरी मुंबय वचोंक जाय, म्हाका हिंगासून मुंबय वचोंक जाय. पूण हांव गोंयाच्या गाडयेन बसलो जाल्यार हांव मुंबय पावतलो कितें? ना पावचो, ना पावोंक जायना. कित्याक हांव चुकीच्या गाडयेन बसलां, हांव चुकीच्या गाडयेन प्रवास करता. जंय म्हाका वचोंक जाय तें लोकेशन कितें आसा? मुंबय आसा. पूण हांव खंयच्या गाडयेन बसलां? गोंयाच्या गाडयेन. कसो? कित्याक तो रस्तो डिफरंट आसा, ह्यो रस्तो डिफरंट आसा. पळयात, खंयचोच रस्तो, प्रेज द लॉर्ड, खंयचोच रस्तो ह्यो करेक्ट आसलो जाल्यारूच तुमी करेक्ट जागेचेर पावोंक जाता. प्रेज द लॉर्ड. हे संवसाराचे रस्ते जावन आसात, तर सर्गीची वाट कोण जावन आसतलो? प्रेज द लॉर्ड. तुमी विचार करा, सर्गीची वाट मनशां दाखयतली कितें? सर्गीची वाट मनशांक दाखोवंक जाता कितें? सर्गीची वाट हर एका मनशाक संवसारांतल्या दाखोवंक जाता कितें? ना. संवसारांतलीं मनशां ही देवान रचलेलीं मनशां आसात. देवाचो पूत ह्यो सर्गासान देवलेलो पूत आसा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक आमकां सजमाना? आमी आयज मनशांक देव केल्या. ना, मनीस देव ना, मनशांक केन्ना देव आसचें ना.
आयज आमी एका खंयच्या वस्तूक वाट करता, ही माझी वाट, ही सरकार वचाची वाट, ही सरकार वचाची वाट ना, ही तुमच्यो गरज्यो पावोवची वाट आसा. तुमचें मागलेलें तुमकां मेवला, तुमकां दिसता त्या वस्तून वरवीं म्हाका मागलेलें मेवला, सो आयज पासून ती म्हजी वाट ना, ती तुजी वाट न्हू. जेजू ख्रिस्त तुजी वाट. आमेन. जेजू ख्रिस्तूच तुजी वाट. बायबल क्लियर म्हणटा कोणूच बापाशी वचना बगर म्हजे वरवीं. जेजू ख्रिस्त क्लियर म्हणटा कोणूच बापा लागीं वचोंक जायना, खंयचीच वाट ना, खंयचेच ना, खंयचीच वाट ना. जेजू ख्रिस्त एकलीच वाट आसा, एकलीच वाट आसा ज्या वाटे वरवीं आमकां सरकार वचोंक जाता, सरकार वचोंक जाता, सर्गी राज्यान. थोडी जाणां म्हणटा ब्रदर आमी तशेंच करता न्हू, आमी जेजू ना. जर तुमी जेजूच्या वाटेन आसात जाल्यार तुमी सतात स्वीकार करतात कितें? दुसरो प्रश्न. जर तुमी जेजूच्या वाटेन आसात जाल्यार सताक तुमी वेंग मारल्यात कितें? आतां सत म्हटल्यार कितें? सत म्हटल्यार दुसरें कांयच ना. सत म्हटल्यार पवित्र पुस्तक. आयज पवित्र पुस्तका प्रमाणे तुमी जियेतात कितें? कांय मनशांनी केलेले कायदे आमी घेवन जियेता, वा पुर्वजांच्यो चाली, पुर्वजांच्यो रिती आमी घेवन जियेता. पळयात बायबल क्लियर म्हणटा सत. सत हें एकूच वस्तू आसा जी तुमकां सरकार राज्यार पावोंक जाता. आज बायबलान आसा ते सत. आज बायबलांतली उतरां आयकून आसात ते सत. हे जर सत जर तुमी घेवन चलनात जाल्यार तुमी सरकार राज्यार वचच्यात ना. कितेंय केल्यार, प्रेज द लॉर्ड, कितेंय केल्यार, कितेंय केल्यार, प्रेज द लॉर्ड. हांव संवसारान आसा सर, हांव म्हाका जाय तें करतलो आनी हांव मागीर मेले उपरांत हांव म्हाज्या कितें तरी वरवीं हांव मागीर मागणे वरवीं हांव सरकार राज्यार वयतलो ना. कोण तरी तुज्या पासून मागतलो आनी तूं सरकार राज्यार वयतलो ना, तशें जायना. सजमोन घेयात सत. सत जावन आसा पवित्र पुस्तक, आनी पवित्र पुस्तकांतली हर एक उतरां सत आसात. जर त्या उतरां प्रमाणे चलनात तर तुमी रॉंग करतात. प्रेज द लॉर्ड. आयज पळयात जर आमी पळयता जाल्यार आमी 10 कमांडमेंट सारके पाळना. आमी 10 कमांडमेंट सारके पाळना आनी आमी म्हणटा आमी जेजूच्या वाटेन. कशें जेजूच्या वाटेन आसा? कशें तुमी जेजूच्या वाटेन आसा? कित्याक जेजून समृद्ध पाळली, जेजून नियमशास्त्र पाळले. मॅथ्यू चॅप्टर 5:17 क्लियर म्हणटा. मातेवाचो 5वो अवेसर 17 क्लियर म्हणटा समृद्ध व भाकणाराक काडून उडोवंक हांव आयला म्हूण तुमी सजमो नाकात. समृद्ध म्हटल्यार नियमशास्त्र लॉ, आनी भाकणाराक काडून उडोवंक आयला म्हूण तुमी सजमो नाकात. हांव काडून उडोवंक न्हू पूण हांव पुरे करूंक आयला. प्रेज द लॉर्ड. हांव पुरे करूंक आयला. जेजू ख्रिस्त ह्या संवसारान हर एक बायबलांतली उतरां पुरी करूंक आयला. आज जर हांवें जर खूण मारलो जाल्यार तो एक पातक जावन आसा. आज जर आमी जर खंयच्या वस्तूरी सांगाता कुडीचो संबंध म्हणटात ते पातक आसा. कित्याक बायबलान बरयला. इट्स रिटन. बायबलान बरयलेलें आसा, बरयलेलें आसा. कितें तर आवय बापायक मान दी, चोरी करिना काय, परतवार करिना काय, दुसऱ्याची खोटी साक्ष दिना काय, हें बायबलान बरयलां. तेचे वरवीं आमकां सजमता बाबा हें जें आमी करता तें रॉंग आसा. तशेंच बायबलानूय बरयलेलें आसा मृत्यू घडयनाकात. मृत्यू घडयनाका, घडयच नाकात. फुडचें न्हू घडयच, उगडासाकूय न्हू घडयच नाकात म्हटलां, घडयच नाकात म्हटलां. पळयात आमी जायते पावटी आमकां जे सहन जाता, आमचे जितली कॅपेसिटी आसा तितलेच आमी देवाचें उतर घेता. जें आमकां पाळूंक जायना ना तें आमी देवाचें उतर ना घेयना, तें सोडटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सजमोन घेयात. हे शेवटचे दीस आसात आनी ह्या दिसांनी सत हें उक्तापी जावंक जाय. सत कितें आसा?
सत कितें आसा? पवित्र पुस्तक. आयज तुका पाळूंक येयना म्हणून पवित्र पुस्तकांतली उतरां तूं खोटी करताय. तुका पाळूंक येयना म्हणून तुमकां पाळूंक येयनात वा खंयच्या तरी वस्तूक लागून तुमी पवित्र पुस्तकांतली उतरां खोटी करता? ना बाबा, कशें जातलें? पवित्र पुस्तक आदी तुमची आसा आनी सदांकाळ आदी तुमचें रावतलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळयात, हें पवित्र पुस्तक कोणी बरोवंक ना. हें पवित्र पुस्तक देवाच्या आत्म्या वरवीं आमकां मेळ्ळां. बायबलांत बरयलां. थोडे जाण म्हणटात, ना ब्रदर, सगळींच बायबलांतलीं उतरां सारकीं ना. ओके, मागीर तुमची उतरां सारकीं ना. खंयचेच मनशांची उतरां सारकीं नात. कित्याक पवित्र पुस्तक कितें म्हणटा? जो कोण मनशांचेर पातयता ताचेर श्राप पडो म्हणटा. जो कोण मनशांचेर पातयता ताचेर श्राप पडो म्हणटा. मागीर कशें कितें पवित्र पुस्तकांतलीं सगळींच उतरां? प्रेज द लॉर्ड. हय, येस, सगळींच उतरां सारकीं. पळयात, एक क्लियर जेजू राज्यान वचचें ना. सत जाय. सत कितें? पवित्र पुस्तक. आयज जायते जाणांका सत खबर आसा तरी पावना आनी जायते जाणांका सत खबर आसा तरी सांगना. हे प्रॉब्लम आहा. कित्याक आमी भियेता. सत कितें? सत कितें? सत. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. कितें सत? कितें सत? बायबल क्लियर म्हणटा बाबा. क्लियर म्हणटा देवाचे उतर. कोणूच बापाशी वचना बगर म्हजे वरवीं. जेजू म्हणटा, हांव सत. समजता? आदली लायन कितें म्हणटा? हांव सत. सो जेजू ख्रिस्त कितें म्हणटा? कोणूच सता बगर वचोंक शकना बापा लागीं. आमेन. सता बगर. आज जर आमी पळयता जाल्यार हर एक वस्तू फटींपणान हर एका वस्तू. पूण आयज आमकां सतान वचोचो मार्ग खंयचो आसा तर तुमच्या पुस्तकान आसा. पवित्र पुस्तक सारकें वाचात. आज्ञा पळयात, खंयच्यो आज्ञा आसा त्यो आज्ञे प्रमाणे हांव चलता वा ना त्यो पळयात. कित्याक त्यो आज्ञा फकत मोइजेसान इस्रायल परजेक दिवंक नासल्यो. त्यो आज्ञा मोइजेसान आमकां पासून दिल्ल्यात. बायबल क्लियर म्हणटा, जर अब्रामाचे आशिर्वाद तुमकां आसात तर मोइजेसाचे श्रापूय तुमकां मेवतले. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. अब्रामाची जर ब्लेसिंगां तुमच्या जिवितान आसात, कित्याक बायबल क्लियर म्हणटा, अब्रामाक सांगलें, अब्राम तुजी ससत हांव तारे भाशेन करतलो, तर ती तारे भाशेन ससत जाल्या. तशेंच मोइजेसाक सांगलें, जर तुमी ह्यो आज्ञा ना पाळच्यात तर तुमचे पिडकेचे पिडके श्राप येतलो. तो श्राप येतात. विथ जनरेशन कर्स. पळयात, बायबलान दोनूय आसात. ड्युटरॉनॉमी चॅप्टर 12 दोनूय आसात. श्राप आनी आशिर्वाद. अनुवादचें पुस्तक, दुसरी समृद्ध पुस्तक, दोनूय आसात. श्राप आनी आशिर्वाद. कितें श्राप आसात आज्ञा मोडल्यो जाल्यार, कितें आशिर्वाद आसात आज्ञा पाळल्यो जाल्यार, हें सगळें आसा बायबलान. सगळें बायबलान आसा. सो तुमकां तें सोयीक जायना देखून आमी तें पाळना. आमकां जें सोयीक जाता तें आमी पाळटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळयात, देवाचें सत आसा आनी हें सत उक्तापी जावप. देवाची खुशी आसा. आमी सत घेवन चलपाचें. जितल्या जाणांनी सताक बँग मारल्या ती देवाची जाल्या. जितल्या जाणांनी सताक सोडला ती खंयच्या तरी वेगळ्या जागेचेर पावल्यात. आमेन. गॉड ब्लेस. थँक्यू जीसस. ह्या दिसा पासून ह्या वेळा पासून म्हणजे सत ह्या वेळार तेंच्या उक्ता जावं. हर एक ते कुडीचें आंधळेपण आसा, आत्मीक आंधळेपण आसा, ह्या वेळार जेजू ख्रिस्ताच्या नांवान हें आत्मीक आंधळेपण हांव मोडचो हुकूम करता. आनी तें आत्मीक आंधळेपण, आत्मीक कुड्डेपण तेंच्या जिवितांतलें वचोंक म्हूण हांव आदेश दिता जेजू ख्रिस्त